तुमच्या फिरगजेंतच दुसऱ्या फिरगजेचे येवन थोडे पटी ट्रान्सफर जावन आयिल्लीं आसात. एका फिरगजेंतल्यान आनी एका फिरगजे वर्ग जावन आयिल्लीं. आतां ती आयिल्ल्या वेळार जर तुमच्या संघ संस्थांनी कॉयरांत तेणे हेणे ती इल्लीं शायन जातात जाल्यार ऑफकोर्स नॅचरली जावन त्या फिरगजेंत मूळ कोण आसात तांकां इल्लो मोसोर जावन सो सामान्य. बाळक जेजुतय भोवमुगाच्या भावनो आनी भणीनो, तांचे मदलो वाद विवाद निबोर जावन येतलो तें पळोवन पावलाक ते कांय पापसून तीर करून उडयतीत म्हणून सरदार भियेलो. देखून सकला देंवन वचून पावलाक तांचे मदलो बलात्कारान काडूंक आनी कोट्या भितर शाबीत हाडूंक आपल्या शिसांक ताणें फर्मायलें. हें वाचप आत्तां आमी आयकल्लें आनी तांतली एक वळ हांवें परत्यान तुमचे मुखार वाचली. आनी ही वळ आयकत आसतना आमकां एक सत समजता की पावलुचो जीव रिस्केर आसा. कोणगी ताचो जीव काडच्यार आसा. त्या देखून सरदार कितें करता, आपणाच्या शिपायांक धाडटा आनी ताका कोट्या भितर शाबीत हाडटा. कित्या खातीर पावलुचो जीव रिस्केर आसलो? कित्या खातीर शिपायांनी ताका उखलून हाडन कोट्या भितर दवरिचें पडलें? थोडीं क्युरियस क्वेश्चनां समजूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भणीनो, आमी पास्काच्या काळाच्या निमाण्या हप्त्यांत आसा. हो 7वो हप्तो. परवां पेंतेकोस्ताची परब आनी त्या मुखांतर हो पास्काचो काळ सोंपता. 50 दिसांचो हो काळ. आनी ह्या सगळ्या पास्काच्या काळार पयल्या वाचपांत तुमी जर सदां मिसाक वेतात वा मिसाची वाचपां घराच वाचतात जाल्यार तुमी हें पारकिलां जावंक पुरो. ह्या 50 दिसांनी पयलें वाचप केदाळाई धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत प्रत्येक जावन पेंतेकोस्ता उपरांत शिसांची कृत्यां कितें जावन आसलीं तें ह्या सगळ्या बुकान आमकां वाचूंक मेळ्ळें. आनी आतां हो पास्काचो काळ आखेर जावन येता आसतना ही धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलीं वाचपांय आखेर जावन आयलें. सो ह्या पुस्तकाच्या आखरेक आमी पावुल्ल्याव आसा. तशेंच वांजेलाक आमी गेल्या जाल्यार थंयसर जेजून निमाण्या जेवणा वेळार दिल्लो एक लांब प्रसंग आसा. ताका आमी इंग्लिशांत हाय प्रिस्टली प्रेयर म्हणटा आमी. जेजून एवकरिस्त घडता आसतना दिल्लो तो एक लांब शर्माव तो जुवांवच्या वांजेलान मात्र आसा. आनी तो आमी ह्या दिसांनी इल्लोसो नियाळ्ळो आसा वांजेलान. सो वांजेलांत जुवांवचो वांजेल जेजून निमाण्या जेवणा वेळार दिल्लो प्रसंग आनी पयल्या वाचपांत लुकान बरयल्ल्या धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचपां ह्या दिसांनी आमी नियाळटी आसा. आतां आज कितें जालें, आयच्या वाचपांत कितें जालें पळया. हें घडिल्लें आज कितें आमी वाचलें पयल्या वाचपांत तें घडिल्लें सुमार 50 आनी 7 इसवेंत. म्हळ्यार जेजू मरोन एक 25 वर्सां जाल्यान. आनी हें घडता जेरुसलेमान. आनी पावलुची 3 प्रमुख मिशनरी पयणां आसात. सो ह्या तिसऱ्या पयणाच्या आखरेक हें घडीत आज आमी वाचल्लें आमी तें घडटा. सो येदोळ म्हणसर सान पावलून अंतियोकांत, फिलिपांत, कोरिंतांत, एफेसुसांत, गलेशियांत असल्या जायत्या शहरांनी सुवार्ता परगट केल्या आनी हाचो फळ जावन जायतो लोक क्रिस्ताक विंगते आसा
आनी क्रिस्ताचो पाटलाव करते आसा. आतां असल्या संदर्भार कितें जालें गे म्हळ्यार थंयसर आसले जुदेव ते इल्ले भियेतात. सुरवेर क्रिस्तांव धर्म आमी पळयलो जाल्यार तो जुदेव क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट तर जाल्ले. आमचे बरे आतांचे क्रिस्तांव न्हय, बगार जुदेव आसले ते जेजूची शिकवण आयकून जेजूचो पाटलाव तांणी केलो आनी अंत्योकांत तांकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें. सो सुरवेचे क्रिस्तांव कोण ते जुदेव धर्मांतावन क्रिस्तांव धर्माक कन्वर्ट तर जाल्ले. आतां कितें जालें, सा पावलू आनी हेर शिसांच्या ह्या सुवार्ते प्रसार वरवीं जायतो लोक क्रिस्तांव धर्माक भितर आयलो. न्हय मात्र जुदेव न्हय आसले क्रिस्ताक वळखूंक लागले, देवळांत येवन मागणी करूंक लागले. आतां स्वाभावीक जावन कितें जाता, अशें जाताना ह्या जुदेवांक इल्लें बें उडटा. तांचो अधिकार, तांचें स्थान, तांचें अंतस्त, तांचें पोजिशन इल्लें हलता. कित्याक आतां दुसरे येवन हांगासर तांचो धर्म पाळटे आसात देखून. चिंत्या तुमच्या फिरगजेंतच दुसऱ्या फिरगजेचे येवन थोडे पटी ट्रान्सफर जावन आयिल्लीं आसात. एका फिरगेचे जावन आनी एका फिरगेचे वर्ग जावन आयिल्लीं. आतां तीं आयिल्ल्या वेळार जर तुमच्या संघ संस्थांनी कॉयरांत तेणे हेणे ती इल्लीं शायन जातात जाल्यार ऑफकोर्स नॅचरली जावन त्या फिरगजेंत मूळ कोण आसात तांकां इल्लो मोसोर जावचो सामान्य. हें आमचें हर एकल्याचें एक मनशा स्वभाव. तशेंच घडलें ह्या जुदेवांतय. उरिल्ले येवन ह्या धर्मांत मिसलत आसतना आनी केदाळाय कितें जाता की म्हळ्यार दुसऱ्या धर्मांतावन नव्या धर्माक कन्वर्ट तर जाल्ले ते चड प्रामाणीक आसतात, ते चड विश्वासी आसतात, ते चड उर्बेस्त आसतात. आनी अशें ह्या जेंतील वा आमी जंटायल्स म्हणटा आमी अनभवार्थी म्हणटा आमी ते ह्या क्रिस्तांव धर्माक आयिल्ल्या वेळार जुदेव तांचेर रागान भरतात, जुदेव तांचेर मोसरान भरतात. सो त्या देखून ते कितें करतात की म्हळ्यार हाका कारण जाल्ल्या पाऊलचेर आरोप घालतात. ते कितें म्हणटात, पळया हो पावलू हेणे तेणे वेता सुवार्ता परगट करता, आल्ल्या सकळांक क्रिस्तांव धर्माक आपोवन हाडटा आनी आतां कितें जाता, हे आमी सांगचे रूल रेग्रो पाळिनात, मोइजेन दिल्लें धर्मशास्त्र पाळिनात, मात्र न्ही देवळांतले जे कितें संप्रदाय आसा ते पाळिनात. त्या देखून आमचो मूळ धर्म कितें आसा तो अस्कत जाते आसा. हाका सकट कारण पावलू म्हणून पावलूचेर आरोप घालतात. आतां पावलू कितें जाता, ताचे सगळे मिशनरी पॉयण मुग्दोन आतां तो जेरुजलेमाक येवन पावता आनी जेरुजलेमांत आसलें मुखेल देवाळ आनी आयिल्ल्या वेळार थंयसर आसले जुदेव ह्या पावलूचेर असलो एक बदलाम घालतात आनी थंयसर वाद विवाद चलता. एका रितीन रॉयट, एका रितीन मॉब थंयसर क्रिएट जाता आनी थोडे पावलूक चे विरोध उलयतात आनी अशें जाता आसतना थंयसर एका रितीचो गालाटो जाता. आमच्या काळार थोडे पटी दोन पंगडां मदें गालाटो कसो जाता पळया, थोड्या फेस्ता वेळार आनी थोड्या इलेक्शना वेळार. सो तशेंच थंयसर घडटा. आतां घडता आसतना कितें जाता, थंयसर आशिल्लो रोमाचो कमांडर, कित्याक त्या काळार रोमाचे इस्रायलांत अधिकार चलयताले, तांचे कमांडर आसले. सो ताचें नांव आसा क्लाउदियूस लिसियूस. तो कितें करता, तो देवळाच्या भायल्यान थंयसर एक कोटें आसलें आनी त्या कोट्यान तो जियेतालो. आतां हें सकड पळयत आसतना तो कितें करता, हांवें सुरवेर वाचली ती वळ, तो हें सकड पळयता ताच्या जनेलांतावन आनी ताका थंयतावन हांची लोकांची बोब आयकता आनी आतां तो चिंता की हांगा अशेंच सोडलें जाल्यार पावलूक जिवाक संचिकार आसा आनी त्या देखून तो पावलूक कितें करता, कोटेच्या भितर आपोवन हाडटा. आतां समस्यो एक आसा, समस्यो इत्यार्थ जावना, ताणें पावलूक भितर हाडला वय. आतां समस्यो इत्यार करची न्ही गे. सो कितें करता तो एक सॅनेड्रीन सभा आपयता. सॅनेड्रीन सभा म्हळ्यार आमच्या फिरगजेंत गवळीक मंडळी आसा पळय त्या प्रमाणे, म्हळ्यार इगर्जेंत त्या फिरगजेची गवळीक मंडळी श्रेश्ठ. न्ही आमच्या भारत देशाक आयल्या जाल्यार आमच्या भारत देशांत सुप्रीम कोर्ट लास्ट जजमेंट दिवचें, आमच्या स्टेटाक आयलें जाल्यार हायकोर्ट.
सो आतां ह्या जुदेवा पैकी सनेद्रीन सभा म्हळ्यार हायेस्ट अथॉरिटी. सो तो कितें करता, ह्या सनेद्रीन सभेंत मुखेल श्रेश्ठ याजक आसले, शास्त्री आसले, मालगडे आसले, फारिजेव आसले आनी साधुसेव आसले. ह्या सगळ्यांक तो आपयता आनी आतां पाऊलची थंय इत्यार्थ तो करता. आतां हे फारिजेव आनी साधुसेव पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार हाच्या पयलें ते आयल्यात. फारिजेव कितें करताले, ते पुनर्जिवनपणांत, मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणांत, तशेंच बोडव्यांतय, तशेंच आत्म्यांतय आनी सासनीक जिवितांतय ते पातयेताले. पूण हे साधुसेव हांच्या खंयच्यातय ते पातयेनातले. सो हांगासर दोन वांटे आसात तें पळोवन सान पावलो ताचो मेंदू यूज करता. त्या देखून तो कितें म्हणटा पळया, जर म्हाका तुमी हांगा हाडलां जाल्यार म्हणटा पळया तो, भावानो हांव एक फारिजेव आनी फारिजेवांच्या कुटुंबांत जल्मून व्हड जाल्लो, मेल्ल्यांच्या जिवनपणाचो आमकां भरवोसो आसा देखून म्हाका हांगा तनकेक उबो केला. ताणें अशें म्हणलेल्या फारा फारिजेव आनी साधुसेव मदें वाद विवाद उठलो आनी सभेच्या सांद्या मदें दोन पंगड जाले. पळया येदोळ म्हणसर हे फारिजेव आनी साधुसेव ಒಟ್ಟುಗ್ जावन पावलो विरोध झुजताले. पावलो कुर्सायचे म्हणून तांची एक आशा जावन आसली. आतां पावलो हें पारकेता, हांगासर जुदेवी आसात जे पुनर्जिवनपणान पातयेवचे आनी साधुसेव आसात पुनर्जिवनपणान पातयेनातले. त्या देखून हो कितें करता, आतां सगळीं म्हजेर उपराटल्यात न्ही, हांकां शिकयता. बूद म्हणून पावलो काले म्हणटा, जर म्हाका तुमी हांगा हाडलां जाल्यार हांव पुनर्जिवनपणान पातयेवचो एक जुदेव देखून म्हाका हांगा हाडला म्हणटा. आतां इतलें सांगलें तर कितें जाता, ते गालाटो करून पडटात. जुदेव आनी साधुसेव गालाटो करून पडटना पावलुचेर ताणें गालाटो करचें उणें जाता. पळय म्हाका भोवून न्ही पडिनो, थोडे फावटी आमी मेंदू यूज करचें म्हणसो आका. जेजूनी म्हणलें आसा, तुमकां कश्ट दोगदणी सुखची ना, पूण भियेनाकात. तुमकां अधिकाऱ्या मुखार हाडलेल्या वेळार, शास्त्र्या मुखार हाडलेल्या वेळार कितें उलयचें, कितें करचें म्हणून हांव तुमकां सांगतलो. आनी तेंच हांगा आमी पळयता पावलुकी पवित्रत्म्यानच थंयसर कांय उजवाड दिलो आसतलो. आनी अशें ताणें सांगले वरवीं कितें जालें, थंयसर वाद विवाद उठलो आनी पावलुचो जीव वांचलो. आतां पुनर्जिवनपणाचेर हांव पातयेता देखून म्हाका हांगा हाडून उबो केला. आनी हे फारिजेव पातयेताले पूण साधुसेव पातयेनातले. भाऊन आनी भणीनो, जेजूचें पुनर्जिवनपण आमच्या भावार्थाचें मूळ आनी पंचांग. जर आज आमी हांगासर आसांव जाल्यार, ह्या नोवेनांत भाग घेतये आसांव जाल्यार हाका जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवनपण कारण. सा पावलो ताच्या एका पत्रांत म्हणटा, कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांत, जर जेजूक मेल्ल्यांतलो उठोवंक ना जाल्यार आमचो भावार्थच व्यर्थ, हें सत. आनी त्या देखून पावलो खंयसर तो गेलो थंयसर जेजूचें मरण, जेजूचें पुनर्जिवनपण पयलें परगडता आसून जेजूचो जल्म वा जेजूची शिकोवण न्ही. कित्याक जेजूचें पुनर्जिवनपण आसल्यान ताच्या शिकोवणेक अर्थ आसा, ताच्या जल्माक अर्थ आसा. भाऊन न्ही भणीनो, आज आमी जायते फावटी ह्या साधुसेवा भशेन जियेता. साधुसेव म्हळ्यार कालें, खावो पिवो गमत करो, तितलेंच. खा पिये आनी गमत कर, फाल्यांचें चिंतिचें म्हणून ना, आयचें कितें आसा तशें जिये. पूण जेजूचें पुनर्पण जियेता की सांगता की, जेजूचें पुनर्जिवनपण सांगता की आमी ह्या संवसाराचें मात्र न्ही, आमी ह्या संवसाराचें जिवीत एन्जॉय करूंक आसचें मात्र न्ही, बगार हाच्या की आनी एक दुसरो वांटो आसा, पुनर्जिवनपण आसा. त्या देखून आमची दिश्ट ह्या संवसारीचे संगतेचेर न्ही, बगार त्या सर्गींच्या संगतीचेर आमी खंचोवन दवरूंक जाय म्हणून आमकां हांगासर ह्या एका वाचपातावन शिकूंक मेळटा. म्हाका भोवन आनी भणीनो, आतां अशें वाद विवाद चलता आसतना हाच्या पयलें जाल्यार आमी पळयता, खंयसर पावलो गेलो थंयसर ताका बरो स्वागत मेळ्ळो ना. जायते मिशनरी पळयना वेळार ताणें कश्ट संकश्ट सोंसचें पडलें, ताचें तारूं उदकांत बुडचर आसलें, ताका मारलें, ताका कोटायलें, ताका तिंपी उडयली, अशें जायत्यो संगती ताणें अनुभव केल्ले आसात. पूण म्हाका भाऊन न्ही भणीनो, केन्ना तो प्रामाणीक आनी विश्वासी रावलो, ताका कश्ट संकश्ट चड आनी चड सोसूंक मेळ्ळे.
आनी आज आमच्या जिविताचेर आमी एक नदर मारली जाल्यार केन्ना आमी क्रिस्ताच्या शिकवणेक प्रामाणीक रावता, विश्वासी रावता, आनी तेन्ना आमकां असलेच रितीचे कश्ट संकश्ट सोसूंक मेळटात. आमकां कुडीन कोणयेन येवन मारनात जावं पुरो, आमकां कुर्सायनात जावं पुरो, पूण मगाळ भोवन बेडिनो केन्ना आमची जिणी देवाक मानवची आसा तेन्ना आमची नकला करतले चड आसात. आनी तेन्ना आमचेर कश्ट संकश्ट येवन आमचो भावार्थ दंडळावंक सरचें प्रयत्न चड आसता. मात्र न्ही सता सांगता ह्या संवसारी मौल्य सांगता कॉम्प्रोमायज करूंक आमकां जायतो प्रचार वा एका रितीचो दबाव आमचेर पडटा. आनी आमचो संवसार आतां शिकयता की जर तूं निश्कळपण नितीवंतपण प्रामाणीकपण जियेताय जाल्यार तें आउटडेटेड. मॉरॅलिटी इज ऑप्शनल. तुका कितें बरें लागता तें तूं कर, आनी तुवें भावार्थ पात्य जें म्हणना, जें कितें तुजो भावार्थ आसा तो तूं घरा 4 वण्टी भितर पाळ, भायर तुजो भावार्थ तुवें परगट करीचें म्हणून ना. पळय म्हाका भोवन बडिनो कशें आमी प्रामाणीक आनी विश्वासी जिणी जियेल्ल्या वेळार असल्या रितीचे दबाव आमचे तेर पडटात. आमचेरी नकलां करतात, आमच्यो खबरो करतात, पूण सांपावलून दाखयलें जाल्यार प्रामाणीकपण आनी विश्वासीपण आमी दाखयलें जाल्यार हाका परिणाम कितें जाता. आयच्या वाचपाच्या आखरेक आमी वाचता म्हगाळ भोवन बडिनो. त्या राती सोम्यान पावलाचे बगलेक उबे रावून ताका सांगलें, धैर्य घे, जशें जेरुजलेमांत तुवें म्हाका साक्ष दिली तशें रोमांती तुवें म्हाका साक्ष दिवचें. पावलू एकसुरो आसलो, पावलू ताका जायतें सोसूंक मेळ्ळेलें, आनी त्या रातीं जेजू ताका धैर्य दिवन म्हणटा, पावलू भियेनाका, धैर्य घे, तुवें रोमाक वचूंक आसा आनी थंयसर तुवें म्हाका साक्ष दिवंक आसा. वय मुगाळ भोवन बडिनो, आज आमी बाळूक जेजूचें नवें आदारूंक आयल्या. कशें सांपावलून विविध रितीचे कश्ट संकश्ट सोंसले तशें आमचे तें पिडा आसूंक पुरो, कुटुंबाचे समस्या आसूंक पुरो, आर्थीक समस्या आसूंक पुरो, निराशा आसूंक पुरो, एंग्जायटी, एकसुरपणू, भे, जायत्यो संगती आमकां दोस्ताद जावंक पुरो. पूण मुगाळ भोवन बडिनो कशें पावलून जेजून पावलूक दिल्लो सांगात आसा आनी बुजवणेचीं उतरां आसा. आज जेजू तेंच आमकां सांगता, धैर्य घे, तुज्या जिविताक एक मिसांव आसा आनी केन्ना तुजे कश्ट संकश्ट हाचे तावन तूं पळापळ घेवच्या की ते फूड करताय. धैर्यान आनी विश्वासीपणान म्हाका तूं मानचें जिवीत जियेताय तेन्ना हांव म्हजो सांगात तुका दिवचो सोडचो ना. तर ह्या जेजूच्या उतराचेर बरोवसून आमचें जिणी प्रामाणीक आनी विश्वासीपणान जिवंक जाय असो आदार मागया. आमेन.